MP मरे एक MP म्हणून पडलो न्ही तो न्हय दुसरो MP आणि बाप सार्दीन प्रत्येक फावटी मिटिंगे येतालो ताका तो पडलो नाका म्हाका ताका नाको केलो हांव आहा उबो आणि दुसरो MP सावथ सबंद गोंयचो तो MP थंय मिटिंगेक येवप ना अशें करून 1.5 वर्सां काडलें आणि 1.5 वर्सान जेन्ना हांवें मोठी कामां घेतली 200 कोटीची कामां सँक्शन हाडली तेन्ना हेही रोड तातूंत घातिल्ले तुमकांय कळपाक सांगता कारण तुमचो हातभार त्या वेळार आशिल्लो आणि इतलेंय करून सुद्दां ते प्रोडक्टिविटी कांय जावना ताजी प्रोडक्टिविटी कित्याक जायना जो निवडून येता मनीस त्या मनशान ताका हेल्प करपाची पडटा नॅशनल लेवलार जेन्ना वता आणि आज आमचे 2 जाण थंय आसा तातूंतलो रक्षा मंत्री थंय गेल्लो आसा आणि परत नितीन गडकरी जेन्ना MOST MORTH मिनिस्टर जालो आय एम प्राऊड टू से जवळ जवळ 200 कोटीचे हॉटमिक्स आणि त्याच प्रमाणे आमचे जे सेंट्रल रोड फंड आसा तातूंतल्यान आमी सगळे रोड हॉटमिक्स केले सबंद नॅशनल हायवे गोंयांत आज हॉटमिक्स जाले हांव मोठेपणान सांगता आणि हो कनेक्टिविटी आसा 17A आणि 17B हो कनेक्टीव आसा तूं जो रोड सांगता हाजो रस्तो कंजेस्टेड आशिल्ल्या कारणान आमी त्या नंतर कितें केलें 2004 म्हाका दिसता बाब दिगंबर कामत हांगा आशिल्लो आनी मुख्यमंत्री पर्रीकर आशिल्लो तेन्ना आमी एक नोट मूव केल्लो फ्रॉम कोलवा सर्कल टू आमचो बोरीम ब्रिज 4 लेन करचो म्हणून आणि तो नोट आमी पास करून त्या वेळार सगळें एक्विशन चालू केलें तें एक्झिक्युशन 2007 कंप्लीट केलें आणि 2007 कंप्लीट जावन सुद्दां मुखार तो रोड मुखार वचूना कित्याक वचूना एक्सिडेंट करून झोन जालें कित्याक जालें कारण इंटरफियरन्स ऑफ द पॉलिटिशियन तातूंत जालें परत थंय कितें जालें आनी आज परत एकदां फूल रोड आमी 4 लेन करपा खातीर ताजे जे पुढे मदीं मदीं रस्त्याक जी वळणां आसा ती सगळीं काडपा खातीर परत सगळें हें करून पयर आमी 9 कोटीचो एस्टिमेट फ्रॉम राय टू बोरीम ब्रिज घेतला आणि तुजो रोड जो आसा देर इज वन मोर हें आमकां पास जाल्लें आसा जे कनेक्टिविटी ऑफ ए नॅशनल हायवे म्हणजे वन नॅशनल हायवे वीच इज कनेक्टिंग टू अदर हायवे थ्रू स्टेट हायवे ऑर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड ऑर डिस्ट्रिक्ट रोड त्या खातीर आमकां गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया पयशे दिता हांव म्हजें मन हे सादारण म्हाका फ्लायओवर करपाचो आसा रायट फ्रॉम 1.7 किलोमिटर आमचो चीफ इंजिनियर आतां दिल्लीक आसा ऑलरेडी हो विशय थंय दिल्लीक मांडला आमी आनी आय वील सी दॅट इन नेक्स्ट 6 months हो कनेक्टिविटी जो आसा नॅशनल हायवे टू नॅशनल हायवे पास जातलो आनी हें काम जाता तितलें बेगीन जातलें हांव खूब आनंद जाता म्हाका हांव हें लेटर प्लेस करता आमचो प्रपोजल फॉर 4 लेन ऑफ नॅशनल हायवे 17 नॅशनल हायवे 4A इन द स्टेट ऑफ गोवा अंडर NHDP 3 and NHDP 4 cell in the ministry through Goa PWD जे मांडिल्ले त्याची कन्सल्टन्सी सर्वीस पास करून आमकां ह्यो वर्क ऑर्डर दिवपा खातीर तांणी हें पत्र दिल्लें आसा आनी फुडले 1 वर्स भितर हे नॅशनल हायवे 17 वीच स्टार्ट्स फ्रॉम कोलवाळे टू कोलवा सॉरी आमचे पत्रादेवी टू पोळे आनी फ्रॉम पणजीम टू आमचे अनमोड हे 4 लेन रोड ह्या हातूंत जातले 2 वर्सांत सगळें कंप्लीट जातलें आमचें सरकार आसतनाच कंप्लीट करताले आमी आनी त्याच बरोबर ही जी कनेक्टिविटी आसा खूब आसा कनेक्टिविटी ती सगळी कनेक्टिविटी आमी घेतले अपार्ट फ्रॉम दीस म्हाका खूब आनंद जाता येता ते 9 तारखेक आमच्या एप्रिलाच्या सांजचे वेळार माननीय मुख्यमंत्री आमचे रक्षा मंत्री आनी बाब नितीन गडकरी आमचो जो खांडेपार ब्रिज 4 लेन आसा ताजो फावंडेशन हे जे काम आसा सर आतां मिनिस्टर आमकां इतिहास सांगपाक लागलो खंयच्यान खांडेपार ब्रिजार पावलो हांव मोगलेच पयलीं हो स्ट्रेचूच सांगता स्पेसिफीक आमी उलोवया हे स्ट्रेचाचेरूच स्पिकर सर आमदारान सांगलां की पयलीं हो GSIDC घेतिल्लो आय हॅव टेकन बॅक दीस रोड फ्रॉम द GSIDC I will put it for connectivity of national highway and I will see that this road will get through in that connectivity. Speaker sir, एक हातून इशू आहा आतां जे भशेन मिनिस्टर आन्सर दिता ताचेर दिसता की फ्लायओवर घालता म्हणून 1.7 किलोमिटर स्ट्रेच आतां फ्लायओवराक सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन पयशे आहा तुमचे कडेन कितें आहा तें आय डू नॉट नो द डिटेल्स ऑफ इट ही शूड नो बेटर पूण जर रस्तो रुंदीकरण आसा ते रस्त्याचें जर तूं करूंक सोदता जाल्यार आमचो एक थंय इशू आशिल्लो की थंय हेरिटेज घरां रस्त्यार आहात आनी आमचें लास्ट टायम अशें आदले मुखेलमंत्र्या कडेन अंडरस्टँडींग आशिल्लें की 7.5 मीटर ऑन ईच सायड विथ अ मिडियन ऑफ हाफ मीटर इन बिटवीन हें केल्यार सगळे साल्वार जातात हें साल्वार जातना मदीं PWDचे तुमचे इंजिनियर गाड्यांक परमिशन दिवपाक लागले रस्त्यार
जो रस्तो रुंदीकरण करूंक सोदता ताजेर तुज्याच इंजिनियरान परमिशन दिल्लें आहा. म्हळ्यार तुज्या अंडर दिवंक ना तें पयलीं दिलें दिसता आनी तो रिटायर जालो. पूण गाडो आयलो. आतां तो गाडो काड म्हणून सांगपाक म्हाका एसेंब्लीन उलोवपाचें येदे व्हडले गाड्याचें येदो गाडो डजंट बिकम अ काजिनो. सो म्हाका तें काडूंक नाका. पूण एक तूं ताजेर दोळो दवर. प्रश्न कितें? स्पीकर सर, हे जे ऑप्टिकल फायबर केबल्स नाजाल्यार टेलिफोन केबल्स नाजाल्यार सिवरेज नाजाल्यार उदकाच्यो पायपलायन ह्यो हाजें प्रोविजन तुमी करून रोड वायडनींग करतले काय सगळें यू वील गो विथ अ फ्लायओवर फॉर द होल थिंग? मातशे दोन गोश्टी आसा. हांवें पयलींच म्हटलां दीस इज व्हेरी हायली कंजस्टेड रोड फ्रॉम आर्लेम टू कोलवा आनी ह्या खातीर तातूंतल्यान सगळ्यो वायरी गेल्या, आमचे सिवरेज सिस्टमची गेल्या. अपार्ट फ्रॉम दॅट नवी जी जायका अंडर पायपलायन आसा ती पायपलायन गेल्या आनी त्या खातीर म्हजो तरी हाका हांवें ऑलरेडी मॅसेज केल्या. आज ताजेर डिस्कशन जातलें. आज थंय मिटींग आसा आनी आज ताजेर डिस्कशन जातलें की थंय फ्लायओवरच उपयोग, कारण थंय कंजेशन आशिल्ल्या कारणान हेरिटेज हावजीस आशिल्ल्या कारणान आमकां चड थंय जागो घेवपाक मेळना. ना जाल्यार खंय तरी बायपास काडटलो. बायपास काडून कांय फायदो ना अशें म्हाका दिसता. आनी त्या खातीर हो जरी चड एस्टिमेट जालो, आय नो इट कम्स अरावंड 4 लेन फॉर 1 किलोमिटर. मिनिमम कॉस्ट इज 8 लाख रुपीज पर रनिंग मीटर जर धरलो आसत. इट इज कमिंग टू अरावंड 75 crores पर किलोमीटर. It is 1 point, as on here, it is 1.7 kilometer. And we will see that it is approved under National Highway Authority through connectivity of the two highways. स्पीकर सर, म्हजो तिसरो प्रश्न आहा की आतां हें जें तुमी म्हणटा ते भशेन एक 100-150 कोटीचो इशू, 100-150 कोटी जर तुमी तुमचे कडेन आसा आनी तुमी मोडटले जाल्यार वेल एंड गूड. पुणून हें बांदतना तो जाग्याचो जो कितें एस्थेटीक व्हॅल्यू आहा, कित्याक खूब कडेन तुमी आयकल्लें आहा लता मंगेशकर बोवाळ मारता की आपल्या घरा फुडें फ्लायओवर नाका म्हणून. हो ओगीच न्ही. देर इज सम कन्सिडरेशन टू एस्थेटिक्स. जेन्ना आमी हेरिटेज म्हणून उलयतात तेन्ना तें कन्सिडरेशन आसचें. हांव तुका इतल्याच खातीर म्हणटा कित्याक तुजेय बी फुडें विचार आहा. फक्त PWD घेवन तूं बसचो ना. फाल्यां एक दीस मुखेलमंत्री म्हणून बसूंक सोदतलो तेन्ना तुवें मातशें चिंतचें. हें बाबा हेंय बी फुडें तुवें विजन तुजें दवरुचें. ना तितलेंच तूं बांदून आमचें तें घरां बिरां न्हिदोवची समथींग. म्हाका पूर्ण स्टडी आसा ह्या विशयाची. हेरिटेज हावजीस कसली थंय आसा ती सुद्दां हांवें पळयल्ली आसा आनी ताका 7.5 मिटर हायट दिले नंतर त्या हेरिटेज हायट जी हावज आसा ताजी हायट कमी आसा अशी दिसता. फुडलो प्रश्न क्रमांक 4 दिगंबर कामत. स्पीकर सर, क्वेश्चन नंबर 4A. Speaker sir, answer as per computer print. स्पीकर सर, ह्या जायकाच्या अंडर काम चलता. मडगांव शहरात काम चलता. वेगवेगळ्यो एजन्सी काम करतात. पूण आज थंय परिस्थिती अशी आसा की एब्सोल्युटली कोऑर्डिनेशन ना. PWDच्या इंजिनियरांक दिसता की जायका प्रोजेक्ट हो आपलो न्ही, हो वेगळोच प्रोजेक्ट. जायकाच्या लोकांक दिसता की PWD आमचे कडेन तांच्या अंडर काम करप ही आमची जबाबदारी न्ही. आनी आज थंय अक्षरशः सगळे रस्ते पेड्ड्यार जाल्ले आसात. हांव नकळो आतां म्हाका एकच प्रश्न विचारपाक जाय सगळ्यांत पयलीं. ट्रिटमेंट प्लांटाचे कामाचें कितें जालां, पोजिशन कितें आसा, वेदर मिनिस्टर वील टेल मी. आनी दुसरें, हे पळय जे लायन्स घालतात अंडर जायका हाका वेगळे वेगळे पायपलायनीक टेस्ट असतात. फ्लो टेस्ट आसता, लायट टेस्ट आसता, मॅन्ड्रील टेस्ट आसता. ग्रेडियंट सारको मेंटेन करपा खातीर फाल्यां तें बॅक येवपा जायना. ताज्या खातीर कोण व्हेरीफाय करता? कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी कोण थंय? सभापती मातशें ताणें म्हाका क्लियर करचें वेदर इट इज अ सिवरेज ऑर वॉटर सप्लाय. देर आर टू लायन्स. सिवरेज हांव उलयता तें फक्त सिवरेजाचें सद्या. सभापती मातशें, जो प्लांट आमी थंय घालता तो प्लांट 70% ऑफ द वर्क ऑफ प्लांट इज कंप्लिटेड. 30% ऑफ द वर्क वील बी कंप्लिटेड बाय ऑगस्ट of this. Actually, this project was supposed to be started somewhere in 2007. तेरा टाइम शॉर्ट आसा. म्हाका आनी एक 2-3 क्वेश्चन आहा. 6 मिनटां. हे सांगतले. ते हिस्ट्री नाका. स्पीकर सर, ती हिस्ट्री नाका. 4-5 मिनटां उरल्या. ऑपोजिशन लिडराचो I have some important questions. म्हणून उलयता. I have some important supplementary. भुगोलय सांगतात. अननेसेसरी सांग मुखार म्हाका ते हांवें पळय जे टेस्ट सांगल्यात त्यो टेस्ट आता सिवरेज कॉर्पोरेशन काम करता. दे हॅव कॉम्पिटंट पीपल टू सर्टिफाय. फ्लो टेस्ट, लायट टेस्ट कोण तरी सर्टिफाय करता. तशें जायकाचे कॉन्ट्रॅक्टर्स काम करता. हू सर्टिफायज दीस? हू इज द कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी? हॅव यू अपॉइंटेड एनीबॉडी टू सर्टिफाय?
ते मातशें जैकाची स्पेसिफिकेशनां आमी दिल्ली आसा आनी ह्या स्पेसिफिकेशना प्रमाणे आमी वता आमकां ती चेंज करपाक मेळना आतां जैकांत कन्सल्टंट आसा ही हॅज बीन अपॉयंटेड टू डू ऑल दीस ही हॅज टू चेक इन्क्लुडींग क्वालिटी ऑफ वर्क ताजें सगळें कामूच तें टोटल हें करपा खातीर I am still cautioning the minister about these tests because I have a feeling that these tests are not properly being certified. थंय सिवरेज कॉर्पोरेशनाचें काम चलना बट थंय सिवरेज कॉर्पोरेशनाच्या कामा बद्दल कोणाची व्हडलीशी कंप्लेन ना. थर्ड क्वेश्चन स्पीकर सर, आज पर्यंत थंय काम चालू आसा 20 ते 25 जाग्यांचेर पायपलायन फोडल्या 12 जाग्यांचेर केबल कट केलां कोण कोणाक विचारना. लोक येता आनी आमकां धरतात लोक येता आनी बॉल मारतात लायट ना आनी आज ते केबल रिपेर करता जाल्यार 25 लाख रुपये खर्च आसा. तुजे ते कॉन्ट्रॅक्टर कोणाक केअर काडना ते म्हणटा आमकां कोटेशन घेवपा जाय आनी हें घेवपा जाय. विल यू गिव मी एश्योरन्स आय एम डिमांडिंग that appoint somebody from the PWD to monitor all these works and let him hold a weekly meeting to review. कारण पायपलायन फोडली 2 दीस उदक ना जाता रिपेर करपाक हांचो मेकानिझम ना कारण PWDच्या इंजिनियरा कडेन हें PWDच्या इंजिनियरा ते केअर काडना. देर इज सम सॉर्ट ऑफ अ फ्रिक्शन आनी म्हाका दिसता मिनिस्टराक खबर आसा तें तुज्या चीफ इंजिनियराकय खबर आसा. सो विल यू अपॉयंट आय वूड सजेस्ट द सुपरिटेंडिंग इंजिनियर इन द मारगांव सर्कल जो रोड्साचें काम पळयता इफ यू कॅन अपॉयंट हिम एज अ ऑथॉरिटी मॉनिटरींग ऑथॉरिटी जस्ट टू मॉनिटर रिव्यू द वर्क्स ऑन विकली बेजीस. खंय बाबा पायपलायन फोडलां केलां काय ना खंय केबल कट केलां ते रिस्टोर केलां काय ना. विल यू गिव मी दीस एश्योरन्स. ती मातशें फूल जैका प्रोजेक्ट आसा इट कम्स अंडर प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर. सो प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर इज हेड ऑफ दीस फूल विंग इवन फॉर PWD एंड जैका प्रोजेक्ट देर इज नो टू सिस्टीम. पयलीं म्हणजे जैका इज ऑल्सो कम्स अंडर प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर. आतां जर सुपरिटेंडिंग इंजिनियर थंय जर जाय आसा मॉनिटर करपाक डेफिनेटली आय विल पुट अप बिकॉज आमकांय तें फोडिल्लें नाका पूण जालां कितें तेंय सांगता. आमच्या जे पयलीं जे कोण इंजिनियर आशिल्ली तांणी मेळत तशी NOC दिल्या जशें ताणें सांगलें गाड्याक दिलां म्हणून. प्रत्येक जाणां खबर ना तेय समज एक केबल गेल्या इलेक्ट्रिसिटी केबल गेल्या किंवा आमची टेलिफोन केबल गेल्या ती केबल खंय आसा हें सुद्दां खबर ना. तशीच वॉटर सप्लाय पायपलायनीची परिस्थिती आशिल्ली. आज आमी एजन्सी बसयल्या वॉटर सप्लाय जी पायपलायन जुनी आसा ती खंय खंय गेल्या त्याची ड्रॉइंग्स तयार करपाक आनी ताजो लेआउट तयार करून परत तयार करपाक. जशें आमी रस्त्याचे केले नाजाल्यार रस्ते भरपूर आशिल्ले पूण ते रस्ते खंय खंय आसा ते कोणाक खबर नाशिल्लें. आज रस्त्याचो फूल लेआउट गोंयचो इवन इन अ विलेज आमचे कडेन रेडी आसा. जाय त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत खंय रस्तो आसा आज कळटा. तशी आमी वॉटर सप्लाय पायपलायनीच्यो करता आनी तशीच इलेक्ट्रिसिटी म्हाका दिसता जी आसा चालू डायरेक्ट एसी डायरेक्ट एसी धोण मॉनिटर एंड रिव्यू होल्ड रिव्यू मीटिंग एसी फ्रॉम साउथ टू मॉनिटर दिस प्रोजेक्ट. रक्षा मंत्री ऑपोजिशन लीडर वाचा सुंदर म्हणलो वाचा सुंदर मारतालो वाचा सुंदर इज स्टील देर एक्सटेंशन आनी दिल तेका. मीटर पडे आहा देर इज अ प्रॉब्लम मीटर पडे आहा ते मीटर डुप्लिकेट सारखे नाही म्हणटात आनी कनेक्शन दिता आसतना देर इज नो कोऑर्डिनेशन. तो वाचा सुंदर कितको तूं हांव जाणा सगळे आमगे पाळ घातला. आतां एक मिनिट ते मीटर रीडर पडे हे जे एलिगेशन तो करता हांव ऑब्जेक्शन घालता कारण वी हॅव इन्क्रीज अवर रेवेन्यू बाय चेंजींग दीस मीटर टू 25%. बिकॉज सर लोकांगे प्रॉब्लम आहा तेगे एलिगेशन नाकार करूं. When I have taken over, I have changed entire system. We have increased the revenue by 30%. ऑपोजिशन लिडरू म्हणटालो तो बरी म्हणून आज बरो जालो दिस म्हाका. एनीवे बट मीटर पडे आहा कनेक्शन दिता आसतना देर इज नो कोऑर्डिनेशन. लोकांगे डिफिकल्टीज आहाय. सम पीपल आर नॉट गेटिंग तेंगे हें जायना तेंगे डॅमेज जाता ते रेक्टिफाय कोन्न नाय. सी दॅट डेट इज डन मेनी प्लेसीस. म्हाका आतां अशें दिसपाक लागलां 2006 बाब ऑपोजिशन लिडर आसतना हें आमकां सँक्शन मेळिल्लें 2007 ते 2012 पर्यंत कांयच जावना ते तुमी ऑब्जेक्ट करताले दिसता म्हाका. ते कोण ऑब्जेक्ट कोन्ना म्हणून जावना ते स्पीकर सर कोण ऑब्जेक्ट केला जावना तर ते ऑब्जेक्ट केला कित्याक आतां रेव्हेन्यू म्हणटाले कॅझिनोचे लिगल आनी इलिगलूय पासून रेव्हेन्यू आहा ते भाशेन हिंगा इलिगल आनी लिगलूय आहा. आमचो प्रश्नकाल सोंपलो.